भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीत वड बदल झाल्यात। राम माधव, वैजयंत पांडा, वसुंधरा राजे, तीरथ सिंग रावत, डी पुरंदरेश्वरी हे नवे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झाल्यात, तर सुनील बंसल, विनोद तावडे, संजय भाटिया, बिप्लब कुमार देव, हरीश द्विवेदी, स्मृती इराणी हे नवे राष्ट्रीय महामंत्री आसात। कविता पाटीदार ह्यो नव्यो राष्ट्रीय मंत्री, तर मीडिया संयोजक म्हण अनिल बलुनी हांची नेमणूक जाल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय जनता पक्षाच्या नव्या केंद्रीय कार्यकारिणीक परबी भेटयल्या। आताच जाहीर जाल्ल्या प्रमाण भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीत बरेच मोठे बदल जाल्यात। आदले मंत्री, फुडारी तशेंच तरणाटे आनी बायलांचो आस्पाव नव्या कार्यकारिणीत केला। काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी आणि काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी स्वातंत्र्य दिसा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीताचो अपमान केल्ल्याच्या निषेधार्थ आयज देशातल्या कितल्याशाच शारांनी विरोध प्रदर्शन जाले। काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी हांच्या आड पुलीस स्थानकात कागाळ लेगीत नोंद जाली। वंदे मातरम गायत असताना काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या प्रतिक्रिये आड पुराय देशभर आंदोलनां चालू आसात। या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपली प्रतिक्रिया दिताना वंदे मातरम हे स्वातंत्र्य संघर्षाची प्रेरणा दिवपी राष्ट्रगीत आसा आणि तातूंतल्यान तरणाट्यांनी प्रेरणा घेवन विकसीत भारत घडोवपाचे दिकेन वावुरचे असो सल्लो दिलो। झारखंड जेपीएससी जेएसएससी प्रवेश परीक्षा विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आयज 26व्या दिसा पावले। या भरती परीक्षांनी जाल्ल्या अनियमिततायेक लागून विद्यार्थ्यांनी आपलो निषेध अदीक खर केला। सरकार आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी हांचे मदीं आयज उलोवणी जावपाची शक्यताय आसा। गोय सरकारच्या स्वयंपूर्ण गोय मोहिमे वरवीं शेतकी खात्यान फोंड्यां स्थापन केल्ल्या इंडो इस्रायल सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर व्हेजिटेबल अँड फ्लावर्स अंतर्गत भाजी आणि फुलांची रोपटी वाटपाची कार्यावळ घडोवन हाडली। सुमार 12 कोटी गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पा अंतर्गत या केंद्राचेर उच्च दर्जाची रोपटी तयार करपाची जापसालदारकी आसा। विरोधी पक्षातल्या कांय वांगड्यांनी एफसीआरए सुधारणा विधेयकाक विरोध केला। हाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हे विधेयक पारदर्शी आसा आणि तातूंत विरोध करपासारकें कांयच ना अशें सांगलां। श्रीलंकेतल्या गॉल आंतरराष्ट्रीय खेळा मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या भारत आणि श्रीलंका दादल्यांच्या कस लावपी सामन्यात आयज तिसरे दिसा श्रीलंकेन 5 गडी वगडावन 227 धांवड्यो केल्यो। हाचे पयलीं भारतान आपल्या पयल्या डावांत 462 धांवड्यो केल्ल्यो। हातूंत देवदत्त पडिक्कलान 167 धांवड्यांची उत्कृश्ट खेळी केली। नवी दिल्लीत पीएसबी कॉन्फ्लुएन्स 2026 सुरू झाल्या। या कार्यावळीचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी उक्तावण केले। बँकिंग सुधार करपा खातीर बेगीनूच उंचेल्या पावंड्यावयली समिती स्थापीत करतले अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले। येणावळ मंत्री आतानासियो मॉन्सेरात हांणी आयज उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयाक 11 नव्यो गाडयो भेटयल्यो। ह्या नव्या गाडयांक लागून खात्याचें काम बेस बरे तरेन आनी सुरळीतपणान चलतलें अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायली।